श्रीहरी गुरुभ्यो नमः. धर्मदर्पणाचे हे एक विशेष एपिसोड पळयताचे आमगे सक्कड यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक मेगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आयचे शीर्षिक आमी दवरला देव दैव आनी जीएसबी म्हूण सांगून. देव आनी दैवा विशयारी जीएसबी कसले सेरसिल्या म्हूण सांगल्यार हें एक एपिसोड विशेष जावन जीएसबी समुदाया खातीर मात्र जावन आसता. कसले का म्हूण सांगल्यार दैवाराधन म्हणची कसं असकी हें तुळुनाडांतू जेवो हे पश्चिम घट्टाचे करावळी भाग कसं असकी एक समाज एक वर्ग तलेतलांतर देखून ते दैवांक नमगून येयले. दैवांकाची आराधन करचे आयची काळची न्ही, हजारो वर्स पुर्तुलान तांणी आराधन करून मस्त शक्तीक तांणी नमगून येवन येत असेल एक वर्गस. प्रत्येक शक्तीक प्रत्येक अंगा तुळुनाडांतू आराधन करचे दैवांक एक शक्तींक तांकां गौरव दिताच तांगेले आशीर्वाद की अनुग्रह अपेक्ष करताच त्या शक्तीले अनुग्रह मागताची आयचे प्रोग्राम आमी प्रारंभ करताच. जीएसबी समुदायाक कसं दैवांक आनी जीएसबी समुदायाक संबंध हे विशय प्रमुख जावन आयचे एपिसोडांतू चर्चा जावचे. ताजे खातीर म्हणाले जीएसबी म्हूण सेरसिलाल ताजे खातीर मात्र म्हूण सांगून आज ही कसं जाला म्हळ्यार आमकां प्रत्येकांक गोतच तुमकां कुलदेव म्हूण केला, ग्रामदेव म्हूण केला, इष्टदेव म्हणून केला. जाल्यार ह्या भागांतू मस्त जन दैवांक नमगताची ते विंगड विंगड कारण आसा पुरो. ते कारण कसं न्हय म्हणून आज आमी समजून घेवका जाता. तुम सगळ्यांक गोतशीर म्हण केची गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदाय कालांतर जावन मायग्रेशन जत्ताची हे करावळी भागांत की आयिल्ले. फुडें प्रारंभांतू सारस्वत लोकांक प्रारंभांतू दैव म्हणून नाशिल्ले जाल्यार मायग्रेशन जत्ता जत्ताची ह्या भागांत येताना दैवांक नमूक जाल्ले. तुमकां दिसता पुरो उदाहरणेक एक सिनेमा येयला अर्थाची कांतारा म्हणून एक सिनेमा येयला. ताजे नंतर दैवा विशय हे तुळुनाडांतू एक हे केरळ तुलान कारवारात एक आशिल्ले कसं दैवाराधनेचे विशय असकी सगळे जगत्यांत आशिल्ले जनाक हाजे विशयारी कुतूहल आयलें, हाजे विशय अध्ययन केल्लें, हाजे विशय आसक्ती आयलें, मस्त जनान समजून घेतिल्लें आसा. तशीच आमगेली आमची गल समाज केवल भारत देशात एक ह्या भागांत आशिल्ले म्हणणे जगत्या नाना भागांत आमची गल आसाची. तदनंतर दैवा विशय तांकां समजून घेवचे एक आसक्ती आयलें. मस्त जनान यूथ ऑफ जीएसबी काही निमिलाल आसा खंयचे एक दैवा विशय जाल्यार तुमी प्रोग्राम करका हाजे विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ माहिती जावका म्हूण. ते कसले कारण म्हूण सांगल्यार आमगेले आसपास आतां आमी दैवांक आमी कसले करतना एक नमगता म्हूण जाल्यार आमगेले आसपास आमगेले फ्रेंड्सांत की एक आमगेले दूर तुलान संबंधीत की तांगेले जाग्यांतू तांणी दैवा नमगताची तांगेले वर्षावधी जावता जाल्यार कोलू की कसं की हरके आसता त्या वेळार तुमकां जाल्यार आमंत्रण कोरना अशें पुरो. तुमकां मनांत एक जिज्ञास आसता हांगा आराधन करताची हांणी मस्त नमून आयल्याची आम्ही जाल्यार नमगू येतो म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनांक मन आस देखून हे प्रोग्राम करता आसा सकाळ म्हण न्ही जाल्यार ह्या विशयी पुराय आज चर्चा करूया. तुमगेल कुटुंबाक दैव कशें आयले मलगड तुला नाशिल्ले मलगड्यांक गोत अशें पुरो जाल्यार आतां जनरेशनाक गोतच की ना म्हूण गोतना कशी आयली म्हळ्यार विशयार तुमकां कसले एक विचार निमगू का म्हण आसल्यार खंडीत जावन आयच्या एपिसोडांतू तुमी गेस्टाला निमगू येता. ताजे खातीर आयचे एपिसोड एक्सक्लुझीव जावन जीएसबी समुदायाक संबंध पावन आशिल्ले मात्र विंगड खंयचे आमी दैवा विशयारी एक्सप्लेनेशन दिवच्याक मस्त वचनाची जीएसबी समुदायाक आनी दैवांक कसो संबंध म्हळ्यार विशयारी आयची चर्चा. तस देखून आयचे शीर्षिके नांव दवरला देव दैव आनी जीएसबी. हे विचारारी उल्लोचाक आमगेलो दोग जन अतिथी आसाची. प्रथम जावन दैवा विशय कसले आमी समजून घेवका जाल्यार सुरवेक कुल पुरोहित याला निमगिताची एक पुरोहित वर्गातुलान पुरोहित भटमाम तशीच ज्योतिषी दैवा विशयारी शास्त्रांत कसं सांगला हे पुरे विशय तुमकां आज माहिती दिवच्या आमगेलो आसाची मुलकी तुलान वेदमूर्ती रमानाथ भटमाम हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करतास. तशीच दैव आराधना हे शक्तीला आराधना चडती जावन आमगेले केरळ भागातुलान प्रारंभ जाल्यार कारवार पर्यंत हे करावळी भागांत आसा.
प्रत्येक कडेन विंगड विंगड स्थळांतू केरळातून कारवार पर्यंत विंगड विंगड स्थळांतू प्रश्न मुखांतर चिंतन करून त्या जागेंतू त्या जागेंत असेल तसल्या शक्तीक गुर्तुसून ते त्या शक्तीला चिंतन करून मस्त अनुभव असेल तसल्या श्रीयुत छत्रपती शिवाजी प्रभू मंजेश्वरातुल्यान हानी ज्योतिषी हानी जाल्यार तुमका मस्त विषय दैवालय आज सांगू वचपाच्या हांकां कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. ह्या एक घंटा एपिसोडांत तुमकां कसले एक प्रश्न दैवा विशयी मात्र आमगेले एक टॉपिकाचे एक चौकट आसा त्या चौकट्टा भायर तुमगेले प्रश्न अशानच टॉपिक चौकट सोण वत्ता म्हळ्यार खातीर मात्र तसल प्रश्न घेनाची दैव संबंध पावन कसले तुमकां जिज्ञासा आसक्ती नावे डाऊट कसले आस म्हणल्यार खंडित वैर दिलेले तसल नंबराक तुम्ही कॉल करून निमगो येता. सुरवेक हांव ब्रह्म मालक निमगिता आमगेल समुदाय JSB समुदाय आणि दैव हे कशी संबंध कल्पून येयले म्हळ्यार फोड तुलान आता ಸ್ವಲ್ಪ जन तेकडची भागात अंकना ह्या भागात अंका सुरय तुलान आशिल की खंयची कारण जावन संबंध एक कल्पिसून येयले म्हणून दैव ಬಗ್ಗೆ म्हणून सांगला दैव भूत म्हणाल कसं म्हणतो तुमका सुरवात सांगता एक उत्तर मागीर आमकां JSB क संबंध आसा की ना हे विषय आता इंद्रादी देवतेचे देवतेले ತೊಗ್ಗು म्हणजे ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಗ್ಗುची एक वर्ग अंदू एक अमानुष शक्ती का आराधन करचेंची त्या शक्ती केंद्र ताका गोडी बांधून आराधन करचेंची दैव आणि भूत म्हणतात. दैव म्हळ्यार कसं जालें भूत म्हळ्यार कसं जालें एकच जाल्यार जनाळ भूत विंगड ते नाही प्रेत भूत नाही पिशाच नाही दैव म्हळ्यार ऋग्वेदा भितर एक कडेन कसं सांगला म्हणून सांगता मागीर आमी JSB केल्या निरुक्त वाक्यादी म्हणले का एक खंडा भितर तंतु ताणे कसं सांगला म्हणारे वर्ण ब्रुयात शक्ती ब्रुयात रूप ब्रुयात शब्द ब्रुयात म्हणाल असं चार विंगड करून आम्ही नमुनेची देवाल शक्तीचे तेची शक्ती म्हळ्यार देव या ना जाल्यार देवाल शक्ती आमकां कुलदेवानी आसा त्या कुलदेवावर अशी शक्ती आमगेले जाग आमगेले आशिल्ली भुंयी आमगेले सागवाळी रक्षक तरी दैव शक्ती घालून करता त्या आनी करचे नाही शक्ती एक दैव कोणाय आसूचे म्हळ्यार जागो भुंयी सागवाड आशिल्ले आसूचे आमचे गेल्यान तरी आमगेले JSB 400 एकरे 500 एकरे फुडें जाग आशिल्लो आसा तांणी त्या वेळार ताका नमून आयलांचे इत्याक नमून आयलांचे म्हणून सांगला रे आमकां खचले विधानारी प्राणी भय आणि आमगेले बेड हे सगळं वायट करचे एक दैव राखता दुसऱ्या लागीगर कडच्यान कोपान उद्योग रे त्या सगळं लागतं म्हणजे दैव उदाहरण आहे त्या दैवा नमगे लागले कोण तांगेले प्रॉपर्टी तांगेले एग्रीकल्चर तांगेले हे सगळं नमून आयला एक कारण आहे आम्ही उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटका भितर दैवा म्हळ्यार कसं जाय म्हणून आराधन करताना आलोचन करताना कुंदापुरा लगी एक व्हडलें दैवस्थान आसा तांतू 4000 दैव आशिल्ले हिस्ट्रीन सांगता खंयच्याक उल्लेख दिना आनी तूं खंयची ग्रंथांत भितर सांगनी जाल्यार स्मृती पुराणांत भितर स्मृती पुराणांत काण पळयल्यार तांतू दैवा बगी सांगना जाल्यार देवाल आराधन करचे पाठधन देवाल जानपद गीते ताजे सकट करताना दैवाक एक रूपरेख दिवन हें दैव तें दैव म्हळ्यार तांगेले मनोभावाने ताका कितें केला हांव अशें सुमार पळयतना खंयची ताका आधार स्तंभ म्हळ्यार ना दैव आसा एक दैवाक कितली उपदेवता जावन आशिल्ली आसा उपदेवतेक उपगण म्हूण आसा तशी सुमार दैव आसा दैव आसा की ना गे म्हळ्यार तांगेलो अनुभव जाता तांकां कळचें तशें आतां प्रमाण तुमी आतां सांगली कशें म्हळ्यार फुडली कालांत आमचे कडल्यान मस्त जाग आशिल्ले तेन्ना तेतून तांणी नमून आयले म्हगेलो प्रश्न कसो म्हळ्यार आमचे कडल्यान तांणी जावन नमून आयले की विंगडाल जाग घेतला देखून त्या शक्तीक नमून आयले कसो एक प्रश्न येता म्हळ्यार एक कुलदेव म्हण आसा इष्टदेव म्हण आसा ग्रामदेव म्हण आसा कुलदेव पुरे आसतना कसल्याक नमून आयले विशेष जावन अनुभव आधारार की अनुभव आधार म्हळ्यार आतां आमकां कुलदेव आसा म्हूण धरायचे आमगेले कुलदेव सकट गोवा आसा की तांतांनी खंय लागला ते येयले आमी सकट उत्तराखंडा देखून तो गयली म्हूण सांगताचे तेच जाल्यार हांगच जाग्यार आमगेले कुलदेवालय फुडें वच्चाक तितले सौकर्य नाशिल्ले कुलदेवालय रिप्लिका कुलदेव न्हय देव म्हूण सांगना आमगे एक रक्षण आहे तरी
आयुध शक्तिशील दैवाग नमूच्या खातीर एक फातर घालून ना दैव म्हणा आत्ताच्या वरी पुढे गुड येणी नाही रुक्का म्हणून ते फातर घालगे ना ते रुक्का के पाणी पडगे हे दैव म्हणून तशी आमची गेल्या ना विंगड कोणाला प्रेरणे निमित्तनी त्यांनी जाऊनच प्रारंभ केलेला म्हणत बट मामा लागे निमित्त बट मामा एका फुडली कालांत धरायच्या ब्रह्ममाल प्रकार तांगेल ताने अनुभवाचे प्रकार सांगले तुमगेला प्रकार आमची गेला प्रारंभ हे दैवाला आराधन खैतून प्रारंभ झाला विंगडाला जाग घेतली निमित्त त्या जागे शक्तीक नमून येईल की कारण कसं नाही आमचं पण भागवतात एक स्पष्ट उल्लेख सृष्टी कार्य जत्ताना रुद्राक रुद्र सृष्टी जत्ता रुद्रा सांगत कसं म्हणा रे तू गेला मुखार सुनो तो संतान मुखार सुनवरी म्हणताना रुद्र कसं करतो म्हणा रे तो संतान आता गेलाय उत्पत्ती करता कसं संतान गण या भागवतान स्पष्ट सांगता कितली हजार गणांक सृष्टी करतो त्यांना ब्रह्म सांगता बंद कर साहेबा तू गेला या गणानिमित्ती म्हणा रे मुखार वचना बंद करी म्हणून त्याविषयी तेच गण म्हणून कसं नसकी ह्या गण म्हणत आहे म्हणा दैव म्हणून आणि प्रत्येक दैवाचे तुम्ही काढा रुद्राला अंश संभूत म्हणूच दैवाक म्हणूच म्हणताना स्पष्ट भागवतांत उल्लेख कसं दैव रुद्राल गणा संभूत म्हणून मला रुद्रानं सृष्टी केलेला आहे म्हणून भागवतांत येता सृष्टिखंडांत येते जेव्हा दोन्हीच्या आमकानी दैवा कसं संबंध कशा येईल म्हणाला बारी स्वारस्य करा आम्ही या गावची नाही वा आम्ही येईल्यांची गोवा दखून येईल आणि आम्ही येऊन चढ म्हणा 500 वर्ष त्याच्यापाशी पुढे जाईन 500 कितले काणी सांगच्या पुरोच आधार असता का आदर 550 साम्राज्य एवढ्या रम्याच्या साध्य ना 500-550 वर्ष त्याच्यापाशी पुढे ना आशिले आम्ही म्हणताना स्पष्ट जाऊन कसं नाही मला ही भूई कोणाली परशुरामाला सृष्टी परशुरामानं तागेला कोडाली उडयताना या जानपदी तुम्ही आता या तुम्ही खंय असं म्हणून दाखय म्हणत निघाला ना जाल्यार या पाडदना तेत्ता तो परशुराम तेन्ना वरून येत की हांव मागशी वत्ता मेगेल उद्दा मात्र तो कसो कोणाल भूई ती भूई मेगेल नाही उद्दा मात्र मेगेलाय हांव उद्दा घेवन मागशी वत्ता तो कोण आस पाताळ लोक ते कोण आसता गो की तुमकां नाग मात्र नाही बली आस या गण पुरा बलिल्या वचून राबल्या बलिल्या आसाची बली दैत्यो आजी काय जाल्यार आमी याला तुळुनाडा पळया बलील आराधन आसा पोया कसं ना कोट्टो मुडो करून दवरून गोतसगी नामा गोत्ता हे हळ्ळी भागात डक्के बली परत त्या पुरा त्याचे स्वरूप हांव सांगता कसं ना म्हणून हांव तुमकां सांगता कसं म्हणून त्या पुरा त्या बलीक तुम्ही याला केरळा वाचा थंय असं बलील आराधना बली चक्रवर्ती तक संबंध पळून की बली चक्रवर्ती संबंध पडला जागो आणि बली संबंध पडलेला याची गण तो थंय याग करताना तागेले यागाक रक्षण केलेलं कोण आहे म्हणा रे हे पुरा गणानं भायर दाखवून रक्षण केलेलं गणानं म्हणून सांगता म्हणताना तागेल ओटोची तागेल पुरा ते तागेल ओट ह्या भृत्यां पुरा घेऊन वचतो म्हणा रे हांगा पुरा गणाची राज्य पाताळ आशिल्लें म्हणून बलील समेत केरळांत पळया बली आराधना म्हणारे तांगेल ओणमा बली आराधना वय वय कर्नाटकांत पळया बलील आराधना वर्सा एक वेळा ताका पुरा वाटचे बली कसं म्हणताना ते बली चक्रवर्ती पुरा साम्राज्य हंग आसता ताजे ओटू नागब्रह्म सांगता काय आपण जाग सोडून दिता जाल्यार मिगेल संताना खंयच्या काही तुम्ही तोंदर करूनच म्हणून तशें मी त्या जंग नागाक आराधना तितले विजृंभणेर करता कसं म्हणा रे नागाल भूई नाग सांगता कसं म्हणा मिगेल भूईचे एक अधिपती तो हा भूईचे अधिपती हंग तुम्ही कोणाके मिगेल संताना कोणाकय अपचार करूनच ब्रह्म कोणा म्हणा कोण नागब्रह्म म्हणता जानपद सांगता ईश्वर आल्या पंचा तोंड तोच ब्रह्मलिंगेश्वर आज मारण कट्टे असं आमगेला सगळेची तुळुनाडा अंतू खंयचे एक दैवास्थानांत ताक ते कसं ते हें दिवचें असं ताका एक पट्टू दिवचें म्हणून असं केलो घडी उरपी ना म्हणून त्या दिवका जाल्यार ताण ते वचुका खंय मारण कट्टे थंय तावळे तांणी सूची जावन सांगलें 4000 आसूं थंयची प्रधान आमगेल्या सगळे तुळुनाडांतू मारण कट्टे ब्रह्मलिंगेश्वर प्रधान म्हळ्यार तो भूतनाथ म्हणून भूतेशम चतुरारणम म्हणून सांगतात भूतेश म्हणून तो ताका आमी शास्ताय म्हणटाची नागब्रह्म म्हणटाची ब्रह्मलिंगेश्वर म्हणटा तसो तो ब्रह्म आराधना तो पाताळ लोकाचो अधिपत जावन
तशी परशुरामानंच ताका वैयक्तीक जावन गौरव दिल के परशुरामानं ताका पूज केली के आणि हांकां वरला कोण जनपद आसाची तांगेल निमित्यान तूं सेवा घे आनी तांकां अनुग्रह करी ही माती रेंव जावन आशिल्ली की त्या मातयेक फलवत्त तूं दिवं का म्हणून ताजे खातीर नागा काज आमी अभिषेक पळय सुरवेक आमगेल परब सुरू जावची नागरपंचमी ना त्या फलवत्त तेवका भुंयक फलवत्त तेवका म्हणून दूध अभिषेक करचो सगळ्याची भुंयक वचचो म्हणून आमगेल गांवांत जावची एक एक म्हणारे फल जावो तरकारी धान्य तरकारी जावो धान्य जावो गांवची उडीद गांव कितले ताका एक स्वाद विंगड खंयच्याक येना गांवचे तेंडले म्हणारे हे जाग्याक एक फलवत्तच दिलेले ताणके म्हणटाना हांगा आमी येवन राबली कसले हांव सांगता म्हळ्यार आमी येवन आमी राबलीची म्हणटाना स्वयं परशुरामानाची हांगाची कसं नसतं मर्यादा या जाग्या दवरची मर्यादा कसं नसतं ती मर्यादा करून तुम्ही हांगा राबू का म्हणून सांगला केदी आमी ताका बाध्य नाही म्हणून एक दोन्हीचे या जाग्यार आमी येवन राबली कुडले आमगे जाग्यार आसोबास कसं नाशिल्लें एक आमी GSB कशी म्हणारी पुराजनावर ಒಟ್ಟು वत्तले आम्ही कोणाला विरुद्ध वत्तल नाही तुम्ही खंयी पळया तशें निमित्त प्रत्येक गांवांतू ತಂಚಿ ಧರ್ಮಗಿ ತಂಚೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗೆ ತಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಸಮಾಜ म्हळ्यार JSB म्हणून सांगता कांय उण्या पडना म्हणटा तशी आमी ते जाग्यार अशा पुरो आनी दोनीच कसं म्हळ्यार ह्या सामंताल्या पुरो ಕೆಲವ ಒಡೊಡ್ಡ घराण्याचे सामंताल्यागी कामां आशिल्लीं म्हळ्यार तांगेल पुरो बरोचे कडेर कसं जालें म्हळ्यार ह्या सामंताल तांगेल वंशाची उणी जाता येतना ಕೆಲವು गांव आजी ಕೆಲವು गांवांतू एकरगटल्यान आमचे गेल्यान जाग आसा खंय लागून आयलो तो जागो म्हाका गोत आशिल्लें म्हटलें कितलीं जाणां म्हगेल्या यजमानाल घरकड आसा तुम्ही आता नमून आयले म्हणजे ते तांणी दिलेले थंय आशिल्लें पुरो तांणी मुखारसून व्हेल्ले नमगून आयलेची नमगेला निमित्त बरें जालें आमगेल कुटुंब आसा आमगेल कुटुंबाक वर्ती पंजुरलो आसा आमी कांय हाडलो न्ही ते जाग्यार आशिल्ले आमी ते चलोवन येवन आयल्यांचे जय आता अनेक प्रश्न उद्भव जात कसं म्हणा ब्रह्मा आता भटमामान सांगले सगळे भूमी तांगेले आधिपत्य जावन म्हणल्यार आधिपत्य तांगेले म्हण जाल्यार सक्कड्यांक कसं लेखना म्हळ्यार प्रश्न येता म्हळ्यार सक्कड जाणा थंय तुला ना इलेज मायग्रेशन जावन हे सगळे भूमी तांगेले म्हणटाना सक्कड्यांक कसं लेख दैव ना म्हळ्यार प्रश्न म्हाका मान्य मस्त वीक्षकांक आसता तांणी निमिरल आसा ताका एक उत्तर दिवं का तुम्ही कशें सामून सांगला रे ना म्हणजे त्या सोडा तुम्ही अनेक समजा तुम्ही आता ज्योतिषा चिंतन करता आसताचे एक कुटुंबाक दैवत आनी नमगून ना आशिल्लें म्हणलें की हांगाच तुमकां प्रश्न येता तो दिसून येता तो हांगे एक शक्ती आसा तुम्ही नमू का म्हण तसलें एक उदाहरण आयला की कितलीगी आयला सर बट मामा काय गोत कितलीगी शक्ती तुम कितलीगी जनान तुमगेला निमगेला तुम्ही सांगितलं तुमगेले का सांगायचे हा तुमगेले नाही आम्ही सांगची कशी म्हणून सांगला रे हे ज्योतिष शास्त्रा भितर आमगेले जातका भितर दोन्हीचे कुटुंबस्थान येता षष्ठय कुटुंबस्थान येता एकादशाधिपती तशें सांगता जाल्यार ते कुटुंबस्थानार आसूचे ग्रह दैवा बग्गी सांगता दैव ना म्हणून कितलीगी जन वाद करताचे कितलीगी वर्ष नंतर तांणी ओपिले आसाचे ते ना म्हणून तांणी सांगच्या परी त्यामुळे तांकां तिळवळी गिनातून गिनातले तांणी बायल गांवांत आतां जन खंय वचून राबताचे आतां उदाहरण काडल्यार मुंबयचे कस्टमर सुमार जन येताचे मुंबयचे लोक तांणी दैव नंती ना आमकां नंती ना म्हणून सांगताचे कडेक तांगेली हिस्ट्री काण पळयल्या रे तांणी हांगा नेल्ल्याडी लागी आशिल्ली न्हय कुंदापुरा लागी आशिल्ली कुमटा लागी आशिल्ली तशें सुमार जाग्यार हांव सांगताचे कुंदापूर नेल्ल्याडी ह्या सकड जाग्यार काडल्या रे एक देवाल नांव आमगेले साऊथ केंद्रा आसूचे देवाल नांव विंगड आमी कोड्यावांतू धुमावती म्हणटाचे आमची गेले न्हय धुमावती म्हणच्या पुरो पद्मावती म्हण जैनांची पद्मावती म्हणटाची तस सकड म्हणजे कुंदापूर सकड सायड वताना चिक्कम्मा मरल चिक्कू हांगा मरल जुमाजी थंय मरल चिक्कू हांगा मी पंजुर्ली म्हणून सांगताचे त्या कडेन वताना हायगोळीन तू 12 विधानगी आसा तशी तांगेले मलगड आयले चिंतन मलगड नमून आयला मालगड आनी संगनातील जावचेंची प्रश्न मालगड संगनाची ताका म्हळ्यार ही मेगेल अनुभवा प्रकार तांकां अनानुकूल आशिल्ले त्या टायमार अनुकूल जाता प्रॉब्लेम देखील तांणी दैव नाग सकड सोदून येताचे तेदन तांणी कसं करताचे म्हणून काल नाही पयले म्हगेले करले की नाग सोदून आयलाचे हांव तांकां सांगलें तुमी नाग आनी सोदू का जाल्यार
तुमगेल पूर्वी काही येशील म्हणून तुमकां आमकां ना पूर्वी काल कसले केल्ला हांवें ना ते कसले करता तांकां कोण कितें आमी त्या कुटुंबाचे म्हणून तांणी मेगेल कुटुंबाचे ना काय तशें आमगेल कुटुंब नाही तांणी तशें कशी होवचें तेन्ना ना तांकां कसली क्लू आसा अशे कडेन आसा म्हणून ते मालगड्यान तांकां सांगनात तिला प्रॉब्लेम म्हणून हांव सांगता मेगेल अंदाज प्रकार इथे म्हणल्यार ज्योतिष शास्त्रा भितर जातका भितर तुमकां दैव आशिल्ली दैव ना आशिल्ली नाग आशिल्ली नाग ना आशिल्ली जातक सांगता ते कशी सांगता म्हळ्यार केलो जनाक टाइमपासाक ज्योतिश निमगोचे आसा तांकां तुमी कसले सांगल्यार रे आमकां कांय ना बा बट मामा सांगताल मामाक पिश्याक म्हाका मारला म्हणटास कालक्रमेण तशें येयलें आसा उदाहरण हांव तुमकां एक सान उदाहरण दिता बंटवाळांत एक मनशाक एक प्रॉब्लेम जाला आमकां दैव ना मागीर राज्याल घाला गटा ताका पिज्जाल घाला ताका दैव ना म्हणाय ताका ते एक प्रॉब्लेम येयलें कांय ना जालें संकट येयलें ते दैवाचे मुखवाड आशिल्लें धुमाक एक दर्शन येता मुखवाड घालताचे ते मुखवाडांक भेतून आशिल्लें त्या मनशाक हांगा कणकणांनी राबूं जाय डॉक्टरान ताका व्हडली सीख म्हूण सांगलें जाल्यार ते मागीर प्रश्न येता त्या दैवाक वचून त्या जाग्यार दैवा दिता रे ते मुखवाड दिता रे त्या मनशाला आरोग्य गुण जावन येयला तेन्ना हें कशें सांगचें म्हूण कळ्ळें विश्वास मुख्य म्हणाल मात्र हांव सांगचें हय तशी विश्वासू आशिल्ल्यांक मात्र हें म्हळ्यार वितंडवाद करतल्यांक आमी कसले समजूंक जाय कसले करूं जायना आनी कशें म्हळ्यार तुमकां 1 घंटा अवधीन तूं लायव्हान तूं फोन करचे अवकाश आसा कोणाकय जाल्यार मी प्रोग्राम जर कमेंट करचे बदलाक कसले डाउट आसल्यार फोन करचे केन्ना मी मुक्त अवकाश दिला की खंडीत जावन युटिलायज करायची फोन नंबर आसा फोन करून कसले डाउट आसल्यार दैवा विशयी मात्र विंगड चौकट्टा भायर गेला प्रश्न घेनाची कसले डाउट आसला खंडीत जावन कसले मुलाद ना अशी 1 घंट्या अवधीन तुम्ही निमगुयात अनेक बटमा तुम्ही बटमा मला निमगू का सेम प्रश्न तुम्हाला निमगुया सक्कडांक आस की एक सक्कडांक कसं लायक ना ಬಹುತೇಕ 100-90 ಜನಕ್ಕೆ दैवाचे प्रत्यक्ष ना परोक्ष रूपारी एक संबंध ना म्हणून सांगू जायना आणि 1-2% ना म्हळ्यार कसं म्हणारी ಕೆಲವ ತದ್ದ ನಂತರ आईल असच एका वेळा येईल पुरा एका वेळा येईल नाही ताजे नंतर आईल असं ಕೆಲವ उत्तर कन्नड कोणी येऊन हंगे येऊन रबील असं ताजे नंतर वेळेला आम्ही ಕೆಲವ वैदिक फॅमिली असच तांकां म्हळ्यार उत्तर कन्नड तुमी कुमटा ಹೊನ್ನಾವರ कोणी येऊन रबील ಕೆಲವ असची थंय दाखोवन आयल्यांक ना दोन्हीचे आमगेले उडुपा तेकड गेल्यार थंय आमचे गेल्या बरोबर कसं म्हळ्यार दैवा घर म्हणून म्हळ्यार प्रधान एक खंय एक व्हड दैवाचे स्थान आसता तेंचे नमूचे तांकां घरा घरा दैवाक नमूचे म्हूण ना तांगेले कशें म्हळ्यार खंय एक व्हड दैवा स्थान आसा सार्वजनीक मालगड दखून तेंचे नमून आयले आमी म्हणून थंय वचचें मरलोचेको अशें पुरा एका व्हड त्या ग्रामाचे ते एक कुटुंब येत न्ही हांगा पुरा कशें म्हळ्यार कुटुंबाचे आसा जाग्याचे म्हणून आसा थंय तशें ना म्हळ्यार नमून आयिल्लो तसो विधान विंगड आसचे पुरो प्रत्यक्ष परोक्ष रूपार प्रत्येकांकय संबंध आसा दोन्हीचे आमी जाग घेतिले आमी खंय जाग घेवन जाग्यार राबता त्या जाग्यार एक आसा म्हणून दिसून येयलें आशिल्लें एका थंय जावन कोण गे काण वेल्ला ताजे नंतरय थंय ते जाग्यार त्या दैवाचें अस्तित्व दिसता म्हणटाना त्या वापास प्रतिश्ठ करून नमून आयले आसा अंतू इंतू मेगेल प्रकार ना म्हणून सांगचे बहुतेक उणे ह्या भागांत आशिल्ले ह्या भागात आशिल्ले आनी दोन्हीचे माती गुण ते हांगा दैवीक कसं ते दैव आनी नाग ह्या जाग्याक अविनाभाव संबंध तशें निमित्त आमकां ना म्हणून सांगचे आमी ताका करनाची म्हणून गेल्यार म्हळ्यार आशिल्ल्यांक कृतज्ञ नास्ती निष्कृती ही आमी कृतज्ञ जाताची म्हणून सांगता इत्याक म्हळ्यार आमकां राबूक दिलें तसलें तेच स्थान तांणीच म्हणटाना आमी ताका ओपनाची आमकां ना म्हणून सांगचे विंगड खंयचेय प्रायश्चित्ताक परिहार आसके कृतज्ञतेक प्रायश्चित्त ना म्हणून आमगेलें शास्त्र सांगता कृतज्ञते मात्र प्रायश्चित्त ना विंगड कितले व्हड दोश आसो ताका प्रायश्चित्त आमगेल्या शास्त्रान सांगता कृतज्ञतेक प्रायश्चित्त ना तशें निमित्ती दैवाचे मात्र दैवा दोशी ते होगी लागता कृतज्ञते खातीर करेक्ट अनेक प्रमाण आता हंग आशिल्ल्यांक फूड तुलान एक 300-400 वर्ष तुलान एक 3-4 माती तुलान हंग आशिल्ल्यांक दैवालेक नमून येयले आसा म्हणलें तन्ने आतां हंग तुलाना ओपास तांगेले कामा निमित्त की गांव सोडून वताची बॉम्बे की
फॉरेन की अनेक की वताच फूड तांगे लज्जो पिज्जो हे स्थळांत आसता नमगता असला री तांणी कंप्लीट जाग विकून विंगड भागा बत्ताना आजीक हे प्रश्न दिसून तांणी नमू का जतगी सत्य सांगला रे हंग तंगेल मलगडेन आराधन कोरनयला रे तांणी तंगेल संतानाची केद्दोळताय एक हे असता पीळ असता तेद्दोळताय नमगोका इथे म्हणून सांगला रे बुद्धाक दैवाक कल्प करताना कल्प म्हणारी आम्ही ब्राह्मण वेदान भटमाम सांगून दिता कशी तक प्रतिष्ठापनाने करचे म्हणून भटमामाने सांगचे तक इंगड विषय नाही तांनी केलेले कल्प आम्ही तरी अनेक प्रार्थना करताय कसं म्हणारे हे भुईंतू सूर्य चंद्र असते दळटाय मिकेल कुटुंबाची रगत असते दळटाय तुका आराधन करण्याची म्हणून ते केलेलं मिस्टेक ते तुमका संतान संतान ताई पिळी पिळी ताई सोना तशी करणं तिला अवस्थे दळटाय मेगेल चिरडून करता की म्हाका गोतना म्हणून एक संकल्प करून प्रार्थना केले गेले ती बात येना आणि हांव तुमकां सांगचे विषय कसं म्हणून सांगला रे दैवा बघितले सकट सांगताय हांव शिकेलो क्वेश्चन तुमकां निमगोचे आता मुलकी व्यंकटरमण असा भटमामाला असते करून भटमामा मुलकीचे असते करून गेले क्वेश्चन निमगोचे मुलकी व्यंकटरमण असा थंय भायर एक दैवा 2-3 सानिध्य असं ते दैव नाही वा देव येत आहे नाही सांगच्या ताका दैवकल्प की देवकल्प असं आम्ही ब्राह्मण विधान दाखवत तशें करता अंकोड्याल देवस्थान आसा बंटवाळांत व्यंकटरमण देवस्थान भायर रक्तेश्वर आसा देवी वेदी नाही आता तिरुपती गेल्यार तिरुपतींत भायर सुमार दैव आसाच दैव म्हळ्यार साऊथ केंद्रा मात्र नाही म्हगेलो अनुभव प्रकार सांगता विंगड विंगड नावारी पंजाबात आसा चंडीगडात आसा राजस्थानात आसा ना विंगड एक शक्ती वय शक्ती शक्ती कसली म्हणारी भटमामान सांगेल बरी भूतगणाक अधिपतीक शिव देखून ताका भूतरायाय नमः म्हणाल संकल्प आरे ताका विधिविधान करचे भूतराय कोण साक्षात रुद्र रुद्र म्हळ्यार महाशिव महाशिवाल गण कितले गण असे एक गण न्ही अशी भूताले मी लॅक काडच्या गेल्यार 1000 कटली भूत आसाचे कुंदापुरा भितर आनी सांगेल बरीची कुंदापुरा भितर एक 4000 देवस्थान आसा सॉरी 4000 देवस्थान कुंदापूर एक कडेन तक संबंध पावल घराण्याच्या दैव आसा त्या दैव कशी म्हणून सांगला रे त्या जाग्याचे त्या स्थानाचे दैवाराधन देवाला आराधन सॉरी देवाला आराधन कशें जाता तसले आराधन घराण्याची शक्ती कतरी करण्यातच त्यातून त्या दैव उरू जाल्यार दैव म्हळ्यार कसं म्हळ्यार देवा शक्तीची दैवाल रुपार देव इंगड आता आम्ही चामुंडी म्हणटाचे बट मम्माला आम्ही निमगूचे का चामुंडी म्हळ्यार कोण साक्षात शिवाल बायले चामुंडी म्हणून सांगते एक कडेन तो आता धुमावती म्हळ्यार कोण महामाय आमची गेले महामाय म्हणटा धुमावतीच ती त्या सायड गेले चिक्काम्मा 1000 नाव आसा पण हांवें एक लिस्ट करून आयला या सकट सांगले रे 1 घंटा थंय पावयच ना 150 देवाल नांव म्हाका गोत्त आशिल्लें हाच्या पयलीं 400 दैव आसाच आता कुंदापुरा जाल्ला कासरगोडा गेल्यार एक 1000 दैवक्लू म्हणाले एक जाग आसा तुम्ही जावं जाल्यार कासरगोडा वचून पळयले 1000 दैवाल पीठ आसा तशें ते फट्टी वे आम्ही कोर नाही गेल्ले अनेक बटमाम एक उत्तर कसं म्हणाले कितले सत्य कसं म्हणून गोतना फुडली कालांत एक वर्ग जनाक देवस्थाना भितरी प्रवेश नाशिल निमित्त तन्नी एक पत्तोर दवरून तन्नी एक शक्तीक नमून आयल्याची त्या एक वाक्यच सांगा त्या सत्य म्हणून फुडली काला रे देवस्थान म्हणाले त्या कालाची रे देवस्थानाची या ना देवस्थान म्हणाल तसं ताच्या नंतर वयले पुढे एक शक्ती आशिल्ली पुढेची आशिल्ली आणि स्पष्ट जावन सांगता जाल्यार हे अवैदिक संस्कृती सत्य जावन सांगता जाल्यार आणि तो वैदिकांक कसं काम ना ते पुढे कशी म्हणारी भूत नंबुना म्हळ्यार कसं नाही खंडित सांगता जाल्यार हे 50-60 वर्षाचे नंतर एक कॉल आसा ಬಹುಶಃ नमस्कार नमस्कार ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾನ್ ಉಳಿತಾವ ಹಾ ಜಾಯ್ತ तुमगे नाव सांगायची नाव ना का चेन्नई दपून उलोवचे उलयच कसं म्हणा रे मम्मा मी गेले एकच असते ना आता दर्शनार आमी सांगता मू ते दैवान सांगता की देवान सांगते म्हणून खंयची तुम्ही दर्शनांत म्हणची कोलांत दर्शनार आमी कसं दर्शनांत देवस्थाना जावची दर्शनांत वय वय निमगीताना उदाहरण एक तुम्ही खंय म्हणचे खंयचे एक म्हळ्यार प्रत्येक कडेन एकल्याक आसा ना
ಉದಾಹರಣೆ तुम्ही कंचे एक देवस्थान सांगला री तई कंचे तुम्ही मुलकी देवस्थान दर्शन जयत ಮುಂದೆ जयत एक प्रश्न तुमगेला देवानगी दैवानगी म्हणून जयत कळले तुमगे प्रश्न धन्यवाद तुमका कॉल केला हांव कट करता फोन जयत जयत प्रोग्राम पळयाची उत्तर देत थँक्यू तांगेल प्रश्न कसो म्हणला रे आता पुरा देवसराचे आम्ही समजून घेवचे जायना उदाहरण तरी मुलकीच सांगलाय मुलकेत पुण्य हा सांगता कंची कंची कडेने कंची एक दर्शन देव दर्शनार याना ವೆಂಕಟರಮಣಾಲ ದರ್ಶನ ಎತ್ ಮಣ ಪಟ್ಟಿ ಹನುಮಂತಾಲ ದರ್ಶನ ಎತ್ ಮಣ ಪಟ್ಟಿ ದೇವ ಮುಣ ದರ್ಶನ म्हणारे मनुष्यालेक देह अंतो आवेश जाऊच म्हणा आवेश जाऊच कंचे म्हणा आता वापा सांगतेची रुद्रगण आता कालभैरव म्हणा कोण देवालो रुद्रांश संभवतो तो कालभैरव आम्ही कालभैरवाक दैव म्हणून घेताची इथं मला कालभैरव दैव म्हणूच कालभैरव दैव कोल म्हणूच त्याचे प्रश्न मेगेला आशिल्ले आता देवस्थाना भायर आशिल्ले आता ब्रह्मा सांगितले म्हणजे रक्तेश्वर आसच्या पुरो एक विंगड विंगड गण आसच्या पुरो तक्कनी दैवा कसं संबंध तक दैव म्हणून घेवेत की ऍक्च्युअली रक्तेश्वरी ತುಳುನಾಡ ತಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಸಿರಿ ಮುಂಚೆ ತಕ್ಕ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಸಿರಿ ತುಳುನಾಡಾचे म्हणारे ताजे अपभ्रंश म्हणता रक्तेश्वरी तक पुरा आम्ही दैव म्हणून घेऊचे गण दैव गण म्हणे कत्ते तक कसं विंगड म्हणना कालभैरव म्हणे गण दैव केला भूत म्हणे कसं म्हणारे मनुष्यान जन्म येऊन घेऊन ताण आहे आता मी कलकुडा विषय सांगा ना या बैदेर म्हणून येताच कंचे कोटी चेन्नय या पुरा भूता तसा तुम्ही दर्शनांतू एक दैवालय एक आम्ही चिंतन करून दर्शनांत आवेश येऊच्या म्हणजे दैव गण म्हणून सांगू येत तंत कसं नाही ना देव म्हणाल नाही आणि कसं की सांगू गेलो चल त्यांची एक मिनिट अनेक फोन असा नमस्कार नमस्कार उलयाची लाईनार आसा नमस्कार कोटीवट नमस्कार नमस्कार संजय उलयता स्कोरोपाडी दोसून उलयाची सांग तशी दैवाल विषय पळयता आशिल्लो तशें आतां आमी दैवाराधने विशय उलोवच म्हणल्यार आतां केलो आमगेले कुटुंब एक दैव आसा आमगेले एक कसं घरा दुखून आमगेले एक मंजेश्वरा एक येता म्हण एक दैव आसा आमगेले देवस्थानांतूच आसोपासांत एक दैव म्हळ्यार गण म्हणून तशी ते आमी प्रत्येक हाका दैवाक नमगूका म्हणून आता दैवाराधनेत कट्ट कसं जात म्हळ्यार आता रिसेंट जावन पुरा कडेन देवस्थान कसं म्हणटा की काली कोल सेव गेलो म्हणटाचे आता मेळल कडेन आता ब्रह्मकलश त्या पुरा जातारच त्या समूह आहे म्हण एक विषय उत्तर दिताची तेंची प्रोग्राम पळय संजय ओके ओके विषय कसं म्हणारे तेंची सांगू गेला ते रबैला अवैदिक संस्कृत ऍक्च्युअली म्हणारे तक कशी म्हणारे त्यांनी सांगेल प्रश्न वापस तुम्ही सांगितलं पण जना कलची कथी प्रश्न वापस दैवाक विशेष जाऊन वैदिकत्वाचे एक पूजा आराधना म्हणणा या विषयात मस्त चर्चा झाला तक अमके तिरी तक पूजा अमके होमू तक ब्रह्मकलश इत्यादी म्हणणा आधी कसं झाला म्हणारे त्या आम्हाला कालानुगती निमित्तानं जनालागी कसं की आर्थिक स्थिती सुस्थिती झाल्या दैवाक आम्ही आता व्हडल्या देवस्थाना म्हणे बांधताची दोज करताची तेर करताची पल्लंकी येता पुरा आता देवस्थाना म्हणके आयना सत्य जाऊन सांगा जाल्यार दैवाक अवैदिक जानपद संस्कृतीची पूज तक्का तक्क कशी म्हणारे तंतानी कोण येऊन घेऊन ते तक्क कोरकागी ड्युटी कोण दोरकागी तांनी कोल कोण बांधकागी तांनी कोल बांधका कोण ताजी पूज कोरकागी तांनी पूज कोरका शिवाय वैदिकांक मंत्रा निमित्त तेजावचे कसं नाही ते ना अवैदिक संस्कृती एक दोन्हीच कसं म्हणा खाली अमके दैव म्हणाल तसं एक प्रार्थना आणि त्या स्थानाक दिवत तसं कल्पना करचे अधिकार मात्र मतलब पुरे क्रिया त्यांनी करचे मग आता मी सांगू गेला कसं जाता म्हणणार अशी सांगू गेला रे आता कसं जाता म्हणणार त्या वैदिकांत आयना आता त्या वैदिकेतर जाऊन आशिल्ले आता वैदिक कालांतर जाऊन तांतू एक बदलावण चांगी वाईट म्हणारे चांगाची इथे म्हणारे एक ताजे वयर एक आस्ते चढ येता आस्ते म्हणारे ताजे एक विश्वास आणि चढ जाता वृद्धी जाता होमगी सत्य जाऊन सांगा जाता का त्या दैवांक त्या नावार होमगी म्हणणा ताची क्रमोची विंगडोची असो त्याला प्राकान जाऊचे क्रमांक आणि आता व्यत्यास मस्त ओके त्या विषयावर वापस येता त्या विषयावर येता आणि कॉलर समजलो होतो नमस्कार उलयाची
लाईनार असावा. नमस्कार. नमस्कार. उलयाची. हरिओम. फोन बहुशा कट झाला. सांगायचे ते कसे म्हणारे वैदिकांक एक मर्याद दिव का म्हणाले दैवाला आराधने तो त्यांनी करतात तांक प्रश्न सांगेल ज्योतिषी नाही तांक कसं की मन आहे ताची त्यांनी ब्राह्मण जला रे ब्राह्मण मुख्यांतर तक एक सानिध्य हवन म्हणून करताचे सकाळी गणोम करचे की कलश स्थापन हे असं कड करताचे गुत्ता कोलांग वैदिकांगाने संबंध ना आमगे ताक विधी विधान ना त्या कशी म्हणे पाडदन की नातल्या तांका कोलुगी नृत्य सेवे म्हणतात नृत्य सेवेन तो कशी आता म्हणून सांगला तो नृत्य करतालो तो गु जातीचे असतालो तक्का ताची जाती म्हणून तंग तंगेल जातीच्या अंत्यंत घालच्या तक डोल मारता लेखलो तशी म्हणून तशी प्रत्येक कडे ना आता कशी अर्थ म्हणारे बट मम्मान सांगेल बरे चढ जाला देखून म्हणे आता आम्ही व्हडली घर बांधलं पुढे आम्ही मुळी घरला आशिल्ली जे व्हडले टॅरिस आपला दैवाक एक व्हडली गुडी म्हणून बांधलं दैवाक एक या म्हणून बांधलं कसं नाही जे सकट जनांनी येऊन कुटुंबाचे येऊन सकट जेवच्या का तरी प्रयत्नांक वाढच्या म्हणून केलं ते सकट केलं ते आत्ता कालघट्टारे जल्ला रे पुढली कालघट्टारे दैवाला आम्ही सांगचे हा 400 वर्ष पुढे दाखवून सांगचे कारण कसं म्हणारे मेग्गेल मलगडे 400 वर्ष पुढे कडे नशिलेच त्या विषयावर मागे येतात प्रभू. एक कॉलर असा. नमस्कार. उलयाची. नमस्कार. तुम्ही नाव सांगायचे. तुम्ही नाव सांगायचे. लाईनार असावा. नमस्कार. लाईनार असावा. एक कॉल करते की दैकोर तुमगे कॉल तुम्ही लाईव्ह आन तसं म्हणून मनावर का इथं म्हळ्यार कॉल एक पडी कनेक्ट जावचे उणे म्हणून मजजान ट्राय करताच कनेक्ट जाताना दैकोर मन तुमगेला लाईव्ह आन तू दवरायचे सांगायचे. दैव आमगेल मलगड कची एक जागेर आशिल्ले 400 वर्ष पुढे दाखवून आमगेल दैव असं कडसा व्हडले दैव आसा आम्ही लेखन नातील दैव कडेक आमकां निजाम गोत नाशिल्लें आम्ही मंजेश्वरचेची म्हणले कोण मंजेश्वर देवालय सेव करून मंजेश्वराचे करचे आणि आमगेल मठाचे गुरुवार या नमगून आम्ही तशें गेले कडेक एक फायन मॉर्निंग आमगेल दैव आसा म्हणून आमकां कळटाना आमी थंय वताना आमगेल मलगड्याल घर आनी आसा दैव आसा ताका हिस्ट्री काडून पळयता रे 400 इयर्स 400 वर्ष पुढे तशें 400 वर्ष पुढे आमगेल मलगडे आराधन करून येता आशिल्ली म्हणान कळटा तेन्ना ह्या दैवाल विशयी पळयतना आमी अशी ताची एनालिसीस करून केला रे आमगेल कुलदेवाक कशें आसा ह्या कुलदेव म्हणा आतां शांतेर कामाक्षी म्हणून घेतला रे ताका बेताळो मूल पुरुष आणि भाई सगळे 4-5 दैव आसा तशेंच सगळे दैव हाका थंय नमगून गेले सच. ओके. आणि कॉलर सांगितलं तू. नमस्कार. उलयाची. नमस्कार. नमस्कार. उलयाची. नमस्कार. हॅलो. हा उलयाची. नमस्कार. उलयाची. गोपी बाबा नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही नाव सांगायची. हांव तीर्थळी वचून उलयता सर. तुम्ही नाव कशी. हॅलो. ऐकता उलयाची. हॅलो. ऐकता सर उलयाची. हॅलो. अरे उलयाची. हॅलो. ऐकता उलयाची. फोन कट जाला. लाईव्ह अंतू उलयतना तुम्ही फोन करून उलयतना फोनार मात्र ध्यान दवरायचे. ओपा सांगता इथं म्हणल्यार लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही मोबाईल एक तुमगे स्मार्ट टीव्ही देऊन पळयतना एक 10-20 सेकंदाचे डिफरन्स असता रिले तसं देखून फोनार उलयतना तुमगे वॉयसाक मात्र कॉन्सन्ट्रेशन करायची. आम्ही उरलेला तुम्ही टीव्हीर पळोवन उरलेला रे ಸ್ವಲ್ಪ लेट येता डिस्टर्बन्स जाता तशी सांगायची. प्रमोद तसे आम्हाला प्रश्न मार्ग जाल्यार आता दैवा कल्पना म्हणतो प्रश्न मार्ग जाल्यार एक स्थान धर्मदैवाक तिरी दवरला ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ತುಂಬಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ तुम्ही कालांतर जाऊन बदलावणा येईल ते चांग म्हणून तुम्ही सांगले कंच्या आधारावर म्हणून नाही चांग म्हळ्यार कसं म्हणारे एक मनुष्याक विश्वास येता जाल्यार एक विश्वासाक चांग नव्हतं एक विश्वास येवचे खातीर आतां हांव सांगितलें कळना एक खाली एक कोणगे येवन पातोर दवरून येवन नमस्कार करचे बदला एक थंय एक दैवीक कल्पना एक दैवीक वातावरण दैवीक प्रक्रिया चांग नव्हतं. ओके. अनेक कॉलर समजेल तो. नमस्कार. उलयाची. नमस्कार. उलयाची. हॅलो.
उलयाची ऐकता उलयाची हॅलो ऐकता हॅलो. उलयाची ऐकता उलयाची ओके. तशी चतुर्थ स्थान बाधादिशे गतवती सुखम बाधक स्थान संस्थे वेश्मेशे वेश्म म्हणा మరి వేష్మేష చతుర్థ బాధాదీశే गतवती सुखम सुखम ना चतुर्थ स्थानाकडे धर्मदैव स्थान म्हणून दवरला आणि धर्मदैव कारक चंद्र धर्मदैव कारक म्हणून या प्रश्न मार्गान तो सांगता असं बाधा चतुर्थ स्थान कलो धर्मदैव बाधा धर्मदैवा बाध हे कसं सांगा की त्या चतुर्थाक संख्या चतुर्था पळोवन चतुर्था विषय पळोवन येऊन संख्या म्हणताना म्हणून हांव कसला सांगतोस म्हणा धर्मदैव दैवाचे एक विषय आम्हाला 12 राशीन तू धर्मदैवा विषयी एक थंय उल्लेख केला आणि ताका एक स्थानाची एक भावचित्त दिला देवेर्वा धर्मदैवैः पणिपित्र गुरुभिः ब्राह्मणैः नैव प्रेतभूतैः अशी अक्क सांगता कसं नाही दोषाविषयी सांगता म्हणताना दैवाक विशेष जावन स्थान आम्ही प्रश्न मार्गांजलरी दिला प्रश्न मार्ग सांगताना प्रश्न मार्ग पुढे दाखवून येईल ना ज्योतिषांत त्याच्याला पुढे दाखवून दैव असेल म्हणजे दैव अंतू 3 नमुने विधान असं एक सात्विक राजस तामस म्हणून अनेक कडेन कसं सांगता म्हणून सांगल्यार तो सात्विक म्हळ्याला मी ताका नारळ केळगी हेंगी दिवन ताका आराधना आमगे दैवीक रिते देवाक केलेले बरीचे करचे राजस म्हळ्यार ताका 2 घंटेचे करता अशें तामस म्हळ्यार कशें म्हळ्यार ताका बल येनी चोडन करता बल येनी चोडन करचे कसा लेख म्हळ्यार पळा आमी अशी कोणी सांगल्यार सांगता आमकां ते ना हे ना म्हणटाच जाल्यार आतांच तुमी आतां कोड्याळची परिसरांत काणपणाची कितले जन दैवाक नमगताचे आमगेल देवाल्या पयशी व्हड कोरगाचे जालो कोरगाचे जाल्यार गेल्यार काम जाता म्हूण सांगता ते दैव न्हय कोरगाचे जाल्यार वच्चूनच म्हूण हांव सांगना हांव सांगची कसं म्हणल्यार आमगेल देव वेंकटरमण आमगेल गुरुवर्य आणि आमगेल सकड असाची त्या विषयार येता प्रमाण कॉलर उरलो न्हू तांगे प्रश्न घेवन तुमगेले येता त्या विषयार नमस्कार हॅलो उलयाची नमस्कार गोपीनाथ नमस्कार नमस्कार उलयाची हांव सुरेश पै उलयतां सुरेश पै बाळेवंदर उलयाची उलयाची तुमगेले प्रोग्राम वॉल्यूम दी रमानाथ भट हा नमस्ते छत्रपती नमस्ते दोग जाण आयकून विवरण दिता सती म्हळ्यार आतां आमी वैष्णव पद्दती आचरण करून वचता संप्रदाय फॉलो करता वैष्णवाले म्हणजे विष्णूल गण कोण आणि रुद्राल गण कोण म्हण सांगून सेग्रिगेशन करूं आतां गुडीक म्हणटा विंगड रितीचे दैव आसता विंगड नांव आसता आनी तो विष्णूल गण कोण रुद्राल गण कोण म्हण आमी कोणा नमकूं वैष्णव जाल्यार खंयची गणां नमकूं का आतां तुमी सांगे म्हणके प्रोग्रामान तूं जाग्या नमून आशिल्ले दैव की गण कितें विंगड दैव जागा संबंध पडेल नाग विंगड तर आमगेल आचरण आमी कशी आतां आमी एक गांवांत वचून सोण्यान एक गांवां आयले जाणा आमी खंयचे आचरण म्हणून विष्णूल गणा फॉलो करता की रुद्र गणा करता प्रश्न कळ्ळे तुमगेले धन्यवाद कॉल केलेले ओके थँक्यू एक प्रश्न एक उत्तर दियाचें मागीर येता हा ऍक्च्युअली या दैवालांतो आमचो येता स्व म्हूण शैव शैव शाक्तेय वैष्णव म्हणून आमी बाधेंतू सांगता सोडल्यार बाधेचे विवरण सांगता सोडल्यार धर्मदैवांतू शैव गण विष्णू गण आणि शाक्तेय गण पुरा रुद्रालेच हांव ते सांगना प्रश्नाक सांगना हांवें रुद्रालेच पुरा तांतो अपास विष्णूल गण विंगड विष्णू संबंध जावन भूत दैव ब्रह्मा मलका समजता नाही ते कशी म्हळ्यार जनाक आता एक मंकाळीला आराधन करता एक देवीला आराधन दुर्गेला आराधन करता नाही त्या आम्ही नाही नाही विंगड नामी केला भटमामान अंतर सांगचे हांवें भटमामान सांगिल्लें शास्त्रे वैष्णव मागीर शैव नाही तंगेल प्रश्न कसा शैव म्हणाले तंगेल प्रश्न अर्थ कसो म्हळ्यार शैव म्हळ्यार आता नाही शैवाल सोडा आता वैष्णवता न्ही तांगे वैष्णव वैष्णवाला आमी सांगता वैष्णवाल गण करचे म्हळ्यार आता तिरुपती गेला व्यंकटरमणाक भैरव म्हणस भैरव निजवून शिवची ताका वापस भैरव म्हणून सांगनाचे जाल्यार शैव आराधनेंतू भैरव विंगड
विष्णू आराधनेದು कालभैरव आता एक कालभैरव झालं कालभैरव शैवाल आराधनेದು रुद्र भैरव म्हणतात नातले नाही आता वैष्णवांत एक सांगायचे प्रमाण वैष्णवांतो एक 5 गण सांगायचे नमू का झालं नाही त्यांनी आता तांगेल प्रश्न त्या नाही तांगेल ಅಂತ पण आता आम्ही वैष्णव म्हणून सांगला आम्ही कुलदेव आणतो मूलपुरुष नाही त्या आता गण झालं तसला री तंतु बायफर्केट करू जाय ना म्हण नाही तशी वाटणार अनेक प्रश्न असा कॉलर असा तांगेलागी उलया नमस्कार नमस्कार डॉक्टर नमस्कार उलयाची ನಾವು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕುಂಡ್ಲದ ವಿನಾಯಕ್ ಮಲ್ಯ ಮನೆ ಉಲಯಾची ಉಲಯಾची ಅಮ್ಮೆ ನಾನು ಸಂತ ಮಸಲಿ ತಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮಲ್ಯ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅತ್ತ ತೈ ಅಂಬೆಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾಟಿ ಜಲ ಕೈ ಬ್ರಾತ್ ತೆಗ್ದಾಗ ತುಂಬ ನಾಗಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಂಟಾಗಿ कसं आता अंगल फॅमिली टोटली अन्ना ब्रदर्स 8 मेंबर्स अजिबात कोणी माती ते पुरा येऊन आमच्या बसला मग कसं करते म्हणून कळतं ना त्याविषयी एक पटी प्रोग्राम स्टार्टिंग एक पण निमगिला वापस निमगिल का तर वापस निमगिता धन्यवाद कॉल केलेला आहे तुमका उत्तर येत तांगेल प्रश्न द्यायची म्हणारी पोड्या आणि आशिलेची पोडी तांग दैव असून अशा पुरो ज्याला मस्त कालतो ಅಂತ ನಿಂಗಡ ಕಡೆ ನಸच त्याला खई निमगिलारी मलगडतून आणि तुम्ही आराधन करून असेल दैव ಖಂಡಿತ तस जायनाते मलगडदकून नमून येईल तसल दैव ते कंची रूपार जरा आम्ही तक दांटून वच्चे जाय नाव तुम मला कंची जागे गेलारी त्या चिंतने मलगड्यांक आश्रय दिला तसल स्थान तन्ने आता नमगुज्याला कशी नमगुज्या तानी कंची म्हणून पडो का तानी त्या मलगड कोण खई असची मलगड खई अशिरीची त्या तांक ते संबंध कशे असा तांक स्वतःचे तांक होतस स्वतून काढतात नाही तानी आता म्हणले कोण किन्नीगोळीचे म्हणले म्हणतात ते किन्नीगोळी येऊन गी तांगेल म्हणले असं जाय गेलं नसची तांगेला निमगू का खंडित मिळता जलरी आम्ही सोण जमकलांची आमका आणि तक संबंध ना आम्ही सण खंगे वचो राबल्यांची आमका प्रश्न मुखांतर चिंतन करताना त्या मेळता मेळलारी नमगू का जत्ता म्हणजे तुम्ही प्रश्न मुखांतर म्हणणे सुरवेक कसले तांगे कुटुंब निमगू प्रत्यक्ष मागीर प्रत्यक्ष मेळणी मोंजलारी तांका पुढे असिल मोंजला तने आजी के जलारी कंचे जागे असो तने नमगू का म्हणून नमगू नमगू चीची ओके एक कॉलर अनेक कॉलर सांगितलं होतो नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो ऐकता उलयाची ऐकता उलयाची हॅलो नमस्कार उलयाची मोबाईल आणतो डायरेक्ट मोबाईल उलयाची स्क्रीन मोबाईल आणि म्हणाली तुम्ही स्मार्ट टीव्ही आणि पडून उलना डायरेक्ट फोन उलयाची फोन काढा तुम्ही डिस्प्ले पडून उरलेला री तुमका रिलेटेड 20 सेकंद एकर तेकडे जाता तर डिस्प्ले ऑफ करायची डायरेक्ट मोबाईल आणतो उलयाची ऐकता स्वय गोष्ट फोन कट जाला वापस हांव सांगता तुमगेले एक हातान तो मोबाईल असता हे स्पष्ट तुम घर तुझ्या उत्तर सांगतास एक हातान मोबाईल असता एक हातान तुम्ही स्मार्ट टीव्हीन की पळयता आसताच तुम्ही थंय पडून उरलेला री मागीर 10 सेकंद मागशी उरलेला येता हांग कन्फ्यूज जाता त्या म्यूट करायची आणि ह्या फोनवर तुम्ही कसं उलयता असं पळा थंय उरल्याच अर्थ जावच कितें सांगितलं आणि कसं म्हणा तावळ एक प्रश्न सांगला तावळचे प्रश्न म्हणा रे कसं म्हणा रे आता प्रायोरिटी म्हणून येता तुम्ही सांगल्यात आमचे गेल्या कुलदेवस इष्टदेवस प्रायोरिटी वाईज आता मी अंग पूर्जन देवा म्हणजे एक शक्ती का आराधना आता कसले नाही म्हणू जायना त्याला आद्यात म्हणून येताना कंचे अंग म्हण सांगून घेतं की कसले म्हणताना आमक सुरवे कंची येऊ का ते ऍक्च्युअली कसे म्हणून सांगणार आमगेल कुटुंबाचे दैव कसं असं या आमगेल कुटुंबाचे कुलदेव कसं असं ताका नमून येऊ का अर्थ जलना आणि ग्रामदेवत अशी नमून येऊ का आम्ही नाक जलेला तो तावळ सांगला तावळे त्यांनी सांगितलं प्रश्न येतो शैव वैष्णव आणि शाक्तेय शाक्तेय म्हणाल काही झालं म्हणा ही मंकाळी रक्तेश्वरी आणि कलकुडका असे सगळे तंतू शाक्तेय अंतला उग्रसर होत तंतू भैरवयाना म्हणतात तंतू भैरवी म्हणता भैरवाक भैरवी म्हणता विष्णू सान्निध्यांत मात्र एक आमक देखोचे काल भैरव म्हणजे दर्शनाचे काल भैरवाला दर्शन म्हणून तो सांगताच विष्णू लेख सान्निध्य काल भैरव म्हणून सुमार कडेन गेला रे विष्णू सान्निध्याचे अनेक दैवाचे अर्थ सांगतो तुमका शैवाल सॉरी छोटू को सांग एक फोन असं एक फोन घेऊन मग म्हणून सांगताच नमस्कार उलयाची मामा ऐकता उलयाची मामा मेगेल एक प्रश्न कसा म्हणा रे ऐकता उलयाची आमगेले फॅमिली का एक नाग देव आसा म्हणले क्या पूर्ण जणांना आलोचन करून येयला बट थंय प्रति वर्ष एक पटकी आणि नागपंचमीची वचुका म्हणून एकत्र आता एक विषय सांगता तुमका तावडे प्रोग्राम तुम्ही सुरयतुलान पळयता आसा म्हणजे री
दैवाविषयी कसले प्रश्न असला निम्बी याची वचो वाट ना दैव नागाल काहीतरी अनेक कार्यक्रम येतात दैवट जेवचन दैवाविषयी कसले असला निम्बी याची दैवाने नाव अशीची नागाला निमित्त अशी अनेक पटी प्रोग्राम करूया मागीर नागाल विषय कशाला म्हणारी नागाल विषय अपास येतात ते चिंतन विंगड कडेन वता दय करून क्षम करा नागाल विषय अनेक प्रोग्राम करताना करूया दैवट जाता थजगतीर म्हळ्यार सांगायची वैष्णव नाही तांगेल प्रश्न कसो आशिल्लो म्हळ्यार तांणी तंतूय बायफर्केट केला म्हळ्यार वैष्णवान खंयची नमूका वैष्णवाचे तशी म्हणाल आमळा तशी वैष्णवान वचून नमूचे शैवान त्या तशी क्रम कशी म्हणारे मालगाड दाखवून खंयची दैवा नमून आयल्यांची त्याची नमूचे आम्ही वैष्णवा खंयची गणा नमूका तशी येईना सांगचा गेला रे बट मम्मान सांगितलं तू करेक्ट वैष्णवाचे नमूका आता तुमगेल खंयची पूजा करताना शिवाक आराधन करून म्हणजे तांचो रुद्राभिषेक करून वैष्णवाक कृष्णार्पण करता त्याच्यात वा तशें खंयची विधान सांगो तुमकां आमी ओरिजिनली वैष्णव गी ओरिजिनली शैव गी म्हळ्यार आमकां गोत ना कित्याक म्हळ्यार हांव सत्य सांगला रे आमी ते हांगा सकट सांगूनच दिता दय करून माफ करता आमी वैष्णव गी आमी शैव गी न्हय आमी शाक्ती गी म्हणून आमकां गोत ना आमी सकट आराधन करता कित्याक म्हळ्यार आतां उदाहरण काडला रे हांगा कोड्यालांचो चर्ती जन ಕೊರಗಜ್ಜಲ वचन मगताचे ಕೊರಗಜ್ಜ म्हळ्यार कोण म्हणून तुमगेल्या निमगुचे ಕೊರಗಜ್ಜ म्हळ्यार देव गी भूत गी कसं म्हणून सांगायचे ಕೊರಗಜ್ಜ म्हळ्यार तांगेल मालगड्यांक तांणी नमूने जाज्जाल स्थानार दवरून देव म्हणून सांगून नमूने जेवण बटमाम तांतू ಕೊರಗಜ್ಜಾಕ पाडदन सांगताना विष्णू आराधन सांगता ಕೊರಗಜ್ಜ शैव विष्णू आराधन ताका पाडदन जाता असं ಕೊರಗತ ನೇಮಣ असं तगेलो अनेक वर्ष ಕೊರಗತ ನೇಮಣ ಕೊರಗತ ನೇಮಣ कोण महाविष्णू साक्षात महाविष्णू का तंगेल मालगड्याने तंगेल मालगड महाविष्णू रूपरेख तंग गोतना त्या जातीच्यांका तांणी मालगडे म्हणून तांणी ತೊರಗತ ನೇಮ ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜ ಆಮೇಲೆ ಪಿಜ್ಜ म्हणून ನಮಗೂ आराधन कोरताची ताका अमृत गी चक्कल गी पडपान दिवनी आता आमची गेल सकटच्यान ಕೊರಗತ ಕೊರगत जावताची वच्चानाची म्हणून हांव केन्ना काय सांगना आता शबरीमला वताच शबरीमला हरिहर सुता म्हणून सांगता तो विष्णू गी वैष्णव म्हणाला आमकां आनी काही कन्फ्यूज तेद्दा ना नाईन्थ असेल म्हणटा तेद्दा खंयची कालगट्टार ह्या विष्णूनी हरिहर ಒಟ್ಟು जाल्लीची म्हाका कळना ते कल्पने कशी म्हणून सांगले बट मम्मा रे नमगुनेचे तुमगेल नंबीक तुमकां राखचे तुमगेल नंबीक कसली तीची आता ಕೊರಗಜ್ಜಲ वच्चानच म्हणून सांगा आनी कोड्याला हांव कितली जाण देवस्थाना येनी जाल्यार चिंता ना ಕೊರಗಜ್ಜಾक सांगून घेता कित्याक आमगेल काम जाता आमगेल देवस्थाना जाता आमगेल देवा वयरी आमगेल गुरू वयरा वयरी आमगेल समाजा वयरी तुमकां नंबीक ना ते हांव सांगची न्हय म्हगेल्या कितलीय जाण येता कितलीय जाणांनी सांगची हेची हांव ಕೊರಗಜ್ಜ इतली सांगला म्हणून चिरडुवा SSLC परीक्षे बसताना चिरडुवा SSLC पास जावचे 25 ಬೇಡಿಕೆ 50 ಬೇಡಿಕೆ ಯಾಕೆ ಕಸಗಿ ವೋಟರ್ आपला देवस्थाना ट्रस्टीशिपाक वोटर आपला दाण विंग जावचाक 36 कोटी देवाचा ಕೊರಗಜ್ಜ दिव पण आमचे गेल्या सुरवे आदी आता आम्ही सुरवे कुलदेवस्थानातून सांगतो म्हणून बेजार करू नका जे या आमगेल शास्त्रांत वैदिक शास्त्रांत जो खंयचेय आमचे ना धर्मांत आम्ही कोरून घेतले की एडिक्शन म्हणून सांगताच आता ಕೊರಗಜ್ಜಲ होताच आम्ही ಕೊರಗಜ್ಜಲ वच्चाचे हांव नाक्क म्हणून सांगना ಕೊರಗಜ್ಜಾक काणीक दियाची पूज दियाची हांव नाक्क म्हणून सांग ते प्रसाद तुम्ही घरा हाड येता म्हणाले ज्योतिषाला निमगे नाटले तुम्ही तुमगेल मनांत निमगे ಕೊರಗಜ್ಜಲ तकून हाडचे प्रसाद भितर जळक्यांनी सराय येता देवा कुठं हाड दवरता तुम्ही तुमगेल व्यंकटरमण गी नाही तुम्ही नमुनोचो विष्णू गी कृष्ण गी शिव गी धावन पडच्या घरा भितर तुम्ही सांगता आमगे थंय देव आसा म्हणून देवीन तू विधी विधान आसा देवी म्हळ्यार कोण म्हणून निमगेल्या रे वाघार बशिल्ली देवी म्हणटा वाघार बशिल्ली देवी बे म्हणून बटमाम सांगो म्हाका वाघार बशिल्ली व्याघ्रिणी व्याघ्रच्या म्हणजे दैव अपासभूत ते घरा भितर दवरता तुम्ही अशी निमगुचे तुमकां हाजी खातीर निमगुचे न्हय तुमकां एज्युकेशन करचाक घरा भितर सिंहवाहिनी दवरल्या मात्र ती दुर्गे बटमाम सांगोची व्यंकटरमण कल्लुट्टी पंजुर्लील फाट घरा दवरले कल्लुट्टी पंजुर्लील फाट घरा भितर दवर येतो तुम्ही आलोचन काय हांव सांगना सात्विक असो तामस असो राजस असो अर्थ कसो जाल्ले आम्ही नाक जाल्यार करचे आम्ही कसं करता म्हणून आमकां गोत ना आमगेल कसं की काम जाता इत्याक मंजेश्वर जोगे जॉग आसा जोगेले तुम्ही मागून घ्यायचे आमगेले गायी वळवडून गेले
तुम्ही तक्काणीक दोन त्यांनी सत्य असेल तो हाडत दिता परगती जाऊ का म्हणणं मुलकी व्यंकटरमणाला कालभैरवा सांगून घ्यायचे मुलकी व्यंकटरमणाला सांगून घ्यायचे हाडवून दिता त्याच्यात कसं ते तुम्ही करची मिस्टेक आहे शास्त्रांत काही सांगणे शास्त्र तिद्दूचे आम्ही बट मामान सांगला त्या ना या ना म्हणून नाही त्यांनी शास्त्र सांगितलं दैवाराधनेक दैव मात्र दैवाल शक्ती अंगार विषय म्हणा गण त्या म्हणा मिगेल येतो मनुष्यानं ಒಳ್ಳೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನचे ಮನುಷ್ಯನ ತಂಗ ಅಂಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂಗಾರ येतो त्यांनी मिगेले दौरला तो प्रश्न येतो शनियು कुंभराशीली शनी येतं लग्नारी ವೆಂಕಟರಮಣ येतो शनी म्हणारी ಚಾಮುಂಡಿ जल तांक तशाला तांगेल कुटुंबाची ಚಾಮುಂಡಿ दैवाल शक्ती अंगार यायची ವೆಂಕಟರಮಣ अंगार आहे ना ವೆಂಕಟರಮಣ अंगार यायला म्हणा याची सोडता ज्योतिष सोडता मग देव कोणा अंगार आहे ना अंगारेची मनुष्याक ब्रह्मरಕ್ಕಸ ಬಾಧ ಪ್ರೇತ ಬಾಧಸ್ ब्रह्मरಕ್ಕಸ प्रेत बाध असेल अंगारायला म्हणून ऍक्ट करतात नाही ते काही अंगार येतात शूद्राचा देव येतो व्यंकटरमण एकली सांगता मग तुलजा भवानी आया है क्या तुलजा भवानी कैसा आहे का ती कसं आमची हिंदूक झालेली होती नाही सगळं कशी म्हणारे कसंगी करू वचून कसंगी करचे न्याय झालं तुमचं कोणाही कसं लय सांगायचं तुम्ही आणि काय रामनाथ पटमा मला निमिला रमनाथ पटमन तशी कसाला सांगला म्हणून शिवाजीला छत्रपतीला वचन निमिला छत्रपती म्हणाला ताके लाभ घे तो कसं घे रमनाथ पटमन सांगेल ಭಟ್ಮಾಮಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲಯ ಒಡಮ್ ಸಂಗೇಚಿ ತಾವತುಲ ಬ್ರಹ್ಮಮಲ ಇತಸ ತುಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗೇಚಿ ಅತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂದು ಜೌಚೆ ಏಕ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಷಯ म्हणारी एक कसं नाही म्हणारी आम्हीला परंपरागत जेवण येईल परंपरागत जेवण आम्ही चोल नाही येईल तसं विषय आम्ही त्या घट्टी तोले आठ झाले कळेनी आम्ही तक्का घट्टी जेवण घेऊन कळव्यान नान्यबंधाय नाय विद्यते आमक विंगड उपायन आम्ही त्या चमक नमकची आम्ही मलगड्यान कसं नमून आयला ते देवशे पुरो दैवशे पुरो नागशे पुरो आम्ही नमून येईल तसं इष्टदेवशे पुरो तक्का आम्ही नमू का तक्का आम्ही बाध्य आम्ही त्या करणी म्हणून गेला रे एकडच्यानं दैविक अनानुकूलते दिसता मलगड्या नमून यायची वेर आमक ताजे वेर विश्वास ना म्हणून गेला आमका मलगड्याला वेरी विश्वास ना म्हणून गेला म्हणता मलगड्यांक काही आम्ही दूषण केलं म्हणजे म्हणताना मलगड आम्ही कसं करून घे नायलाची आम्ही तक्का कितलीगी जन असं आजी ते मग गोतस कितली वैदिक कुटुंब असं त्यांनी एक व्हडली वैदिक कुटुंब जावन देवाक आराधन करून येईल तसं कालगट्टार त्यांनी त्या सोडून घेऊन खंय वचून राबल्याची आज त्या देवाक म्हणारी मलगड्यान चोल ती वचेना गोतू ना म्हणताना थंय कसं जाता मलगड्या नमून येईल तसं आम्ही ताका स्मरणा करणी म्हणून तर आमकां खंडीत ताजी निमित्ती एक दोश येता आनी आम्ही वैष्णव त्यावेळेस त्यांनी एक निमिल आम्ही खंयची दैवा पूज तशी क्रम ना आम्ही नमून येईल तसं दैवाक आणि आता त्यांनी हांनी सांगलें खंयगी चमकलेचे हांव नांव सांगना खंयचे दैवाले नांव सांगचें ना म्हणून म्हणटाना हांव खंयचे दैवाचें नांव जें विडंबन हांव करूं वचना म्हणटाना आमकां खंय वचूं का आमगेल दैव कसं नस आता आमगेल कुटुंबा दैव आसा त्या दैवा हांव नमवचें त्या दैवाक हांव नतमस्तक त्या सोडून हो थंय एक दैव आसा ते बारीक पवरफुल ते निमिल जाता तसले आमकां हाजे वेरी विश्वास ना म्हणून जालें दैव पुरो एकाची दैवाचे सानिध्य दैवा शक्ती पुरो एकीची आमकां ताजेर विश्वास ना आमकां कोणीय सांगलें फूड हें आशिल्लें खंयचें टीव्हीर हें येता आशिल्लें तें इदू साध्य तें कसं तें हिगू उंटे म्हणून खंयची देवस्थान दाखोवन तें पळयलें म्हणल्यार थंय धांवलींची आनी खंयची देवस्थानां थंय चमकला थंय कसं सांगला जाता म्हूण थंय धांवली हें पुरो तसला रे कोणाक आतां तीन माती तुला तांकां एक दैवाला आराधना येद्दोळ ते दिसून येनिकी त्यांनी नवे कोणाक नमगूचे बदला सुरवे कुलदेवा नमगूतला एक म्हणचे आनी आस वय म्हणून तर गेल्यार तांकां दैवाचे आस एक दैवास्थान आसा तांकां गोत ना वय म्हणून गेल्यार ते खंय म्हणून पळोवन घेवन ताका जावं गेल्यार तसो जाल्यार वेवस्था करची चांग गोतू ना जाल्यार त्या प्रश्न विंगड प्रार्थना करची कुलदेवाला आमकां केलो जेन्ना खंय ते म्हळ्यार आमगेलो केलवंत कुलदेव गोत ना कुलदेव गोत ना तिल कितली कुटुंब आसा गोत्र गोत ना तिल कितली कुटुंब आसा ताका कसं नाही करूं जायना अंतू मिगेल प्रकार आमगेले तुळुनाडांत आमी येवन हांगा राबून घेवन आमी जीवन करता वय म्हणून जाल्यार आमकां हांगाचे सांस्कृतीक
वैचारिक अविनाभाव संबंध खंडितच आम्ही तक्का गौरव गौरव दिवन घेऊन आमगे जीवन करचे धर्म धर्म आमगे ओके प्रमाम लास्ट एक सनाजोन एक संदेश सांगे दैवाविषयी प्रोग्राम कन्क्लूजन ದೈವಾಲ ವಿಷಯ ದೈವ ಕೆತ್ನಾಯ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ತೆಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ ತುಂಗೆಲ್ ಮನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಸರುವೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಗ ನಮ್ಗುಗ ದೇವ ನಮ್ಗುಗ ಗುರುವರ್ಯ ನಮ್ಗುಗ ಮಾಗಿರ್ ದೈವ मागीर जनपद इथं आम्ही कोणावरही नंबेक ना मागीर आम्ही कसं करचे आम्ही लाईफात खंय सक्सेस जेवचे एटलिस्ट एक नंबीक जेव तन्नंबिके म्हणटाचे तन्नंबिके म्हणा विल पॉवर तेची ना आमकां मागीर आमी खंय जेवचे हांव सांगूनच जशी इत्यान म्हणून सांगला रे म्हाका सक्कड जातीचे सक्कड दैव आमी हें करताचे मागीर तोंडान सक्कड दैवालय नांव येता कोणचे दैवाकय कोणाकय कसले हें गेस्ट न्हय जाल्यार आमी करची कर्म समजावता तितलेच करची कर्म म्हळ्यार कसलें ವೆಂಕಟರಮಣಾಕ ಆಮಿ ಕೆದ್ದನ್ ನಮ್ಗುನಿಲ್ಲ ವೆಂಕಟರಮಣಾಕ ನಮ್ಗು आमगेल कुलदेवाक नमगुका आमगेल सोणू आमी अनेक कसले केल्ले रे अथर्वण म्हण जाता आनी आमकां डावट कशें म्हळ्यार ताणी माट केला हाण माट केला म्हणून खंय करचें हांगा कोड्याला आमचो सकड फेमस जाला मंत्रदेवते म्हणून मंत्रदेवतेले वचून प्रसाद हाडटा आनी आनी तुमकां माट कोणका म्हाका कळना मंत्रदेवतेले प्रसाद तुमगेले एक नीच शक्तीचे प्रसाद तुमगेले घरा भितर आयिल म्हण जाल्यार रे तुमगेल घरान तुमगेल मलगड्यान सालिग्राम असेल जेव्हा नमगुण गेले तुमगेल घरा भितर करचे पुण्य कार्य हे खंय वतले कसले सांगू जायना तितले सांगू येता ओके हे देव दैव आणि GSB म्हणाले एक विशेष कार्यक्रम अंतू आयचे धर्मदर्पणा कार्यक्रमाक दोग जण अतिथी नेवन तंगेले विचार हांगा मंडन केलेलो आसा दोग जणांके रमानाथ भट मामाके तशीच छत्रपती शिवाजी प्रभ मामाके यूथ ऑफ GSB ಚಾನಲ್ अनंत अनंत धन्यवाद तशी 1 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಕೊಂಡು ತಂಗेले ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಡೌಟ್ ಗೆ ನೀತಾ म्हळ्यार आयचे प्रोग्राम कसा चौकट आस की ताजी भितरी विषय आसा म्हण ಸ್ವಲ್ಪ नागाल विषय प्रश्न येयला त्या घेतली म्हणजे मागीर मागीर नागाल विशयारी कॉल येता डायवर्ट जाता प्रोग्राम म्हळ्यार खातीर जावन दोन्हीचे आयचे दैवा विशय 1 ಗಂಟೆ ಅವಧಿंतू कसले कन्क्लूजन येवचे जायना दोन्हीचे हांगा जडजमेंट दिवच्या काम मी कोणेय नाही हांगे एक विषय चिंतने करचे तुम्ही बुदंत आसाच हांगा जाल्यार विषय कशी तुम्ही घेवका ते तुमकां सोडले हांगा अनुभवी आमी अतिथींक आपयताची तांगेले अभिप्राय तांणी मंडन करताची ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಳಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ येता कॉल कोरया म्हूण दिसता तुमकां लायन मेळनाशें आसचें पुरो मुखार सोनू मस्त ह्या प्रोग्रामाक रेस्पॉन्स आसा म्हूण जाल्यार ह्या टॉपिक अपास मुखार सुन दवरच्याकय आमी प्रयत्न करताश तशें 1 ಗಂಟೆ ಅವಧಿंतू खंयचे चिंतन मंथन जाल्ले सब्जेक्ट खंयचे विचारू खंयचे घेवका नावे कशी बदलावण हाडका हें पुरय तुमकां सोडलें हे कार्यक्रम प्रितीन तुमी इतली वेळ पळयला तुमगेले प्रोत्साह सहकारू केदनय निरंतर जावन आमगेले वेरासो म्हूण सांगून हे कार्यक्रम हांगाची मुक्ताय करता आसताची सगळ्यांकय धन्यवाद देव बरें करो नमस्कार.